Utpoti chapter 39. Ismaelitani Juzek Egyptant velo. Potifaran taka Ismaelitkaran कडलो विकतो घेतलो. हो एक इजिप्तकार, फाराव पातशायाचो एक अपशाल आनी राखणदारांचो मुखेली. सर्वेस्पोर जुजेच्या सांगाता असलो आनी सगळ्या ताच्या कामांनी ताका बरें येस मेळटालें. तो आपल्या दोनयाच्या घरांत जियेतालो आनी सर्वेस्पोर जुजे सांगाता आसा म्हूण आनी सर्वेस्पोर जुजेन केल्लीं सगळीं कामां इसवोंत कोत्ता म्हूण ताच्या दोनयाक खबर आसली. ह्याच खातीर पोतिफाराक तो मानलो आनी ताणें ताका आपलो खास आदारी सेवक केलो. ह्या पासत आपलें घर आनी सगळें दायज ताच्या हातांत सोडलें. ताणें आपलें घरदार आनी सगळें कितें आसलें तें ताचेर स्वाधीन केलें तेन्ना थावन जुजे खातीर सर्वेस्परान त्या इजिप्तकाराच्या घरदाराचें कल्याण केलें. ताच्या घरांत आनी शेतांत जें आसलें त्या सगळ्याचेर सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आसलो. पोतिफाराक आपल्या घरादाराचो कसलोच हुस्को नासलो. सगळें जुजे कोत्तालो, ताणें फकत येवन जेवचें. जुजे आकारान सुंदर आनी रुपेस्त आसलो. आनी थोड्याच काळान ताच्या दोनयाची पोतीन जुजेचेर नदर घालून ताका आवंड्यूंक लागली आनी ताका म्हणलें, म्हजे सोरी न्हीद. ताणें तिका जापूच नाकारून म्हणलें, पळय, हांव हांगा आसां देखून म्हज्या दोनया घरादाराचो कसलोच हुस्को ना. ताणें सगळें म्हज्या हातांत सोडलां. ह्या घरांत म्हजे परस व्हड कोण ना आनी तूं ताची पोतीन देखून तुका सोडून हेर कितेंय म्हजे स्वाधीन करिनासतना दवरूंक ना. अशें आसतना येदें व्हडलें नश्टेपण करून कित्याक म्हूण देवा आड हांव पाप आदारूं? आनी अशें घडटालें ती दर दिसा जुजेक सांगताली, पूण तो तिचे लागीं nhidunk वो तिचे सोशी ravunk राजी जायनासलो. एका दिसा जुजे एकलोच घोरांत आसलो आनी आपलो वावर करूंक गेलो आनी घोरांत वावर करपी कोण भितर नासले. तेन्ना तिणें जुजेच्या आंगोस्त्राक धरून म्हणलें, मhojê-xim न्हीद. पूण जुजेन आपलें वस्त्रूच तिच्या हातांत सोडून आपूण भायर धांवलो. वस्त आपल्या हातांत सोडून आनी तो भायर धांवला तें पळोवन तिणें हेरां चाकरांक उलो मारून आपयलें आनी म्हणलें, हें पळयात, म्हज्या पोतीन घरांत हाडला तो हेब्रोव असलो बेमान कोत्ता. तो म्हज्या कुडांत म्हजे सोरी nhidunk आयलो देखून हांवें किळूच मारली. ही आयकून ताणें भायर धांव मारली, पूण ताचें वस्त म्हजे लागीं उरलें. आनी हें ताचें वस्त आपलो पोती येसोर तिणें आपणा कडेन दवरलें. ताकाय तिणें तीच काणी सांगली, तुवें हांगा हाडलाय तो हेब्रोव म्हज्या कुडांत आयलो आनी ताणें म्हाका मोठो बेमान केलो. पूण हांवें बोब मारली तेन्ना हें वस्त म्हजे कुशीक सांडून तो भायर पळोवन गेलो. जुजेचो धोनी आपले बायलेचें उतरां आयकून, हे तरेन तुज्या चाकरान म्हाका केलां. तो एकदम रागाबरीत जालो. जुजेच्या धोनयान ताका धरून बुणकुणींत उडयलो. थंय तो पातशायांच्या हेर कैद्यां सांगाता उरलो. पूण सर्वेस्पो जुजे सोवें आसलो आनी ताका आपलो विस्वाशी मोग दाखयतालो. ह्या खातीर बुणकुणीच्या राखणदाराक जुजे भोवूच मानलो. ताणें हेरां कैद्यांक जुजेच्या हातांत घालें आनी थंय कितें घडटालें ताचो ताका जबाबदार केलो. आनी ही जबाबदारी तो पाळटा वो ना तें तपासूंक
राखणदाराक हुस्कोच जायनासलो कित्याक सर्वेस्पो जुजे सवें आसलो आनी तो कोत्ता तितल्याय कामांनी सर्वेस्पो ताका इसवंत आनी सुभागी करतालो. देवाचें उतर हें.